हरे कृष्णा सर्वांक नमस्कार. आत्ता फाल्गुन एकादशी, फाल्गुन कृष्ण पक्षाची एकादशीक विजया एकादशी म्हणटाची. स्कंद पुराणांत हाजे वर्णन केलें आसा. युधिष्ठिर महाराज कृष्णा विचारता ह्या एकादशी महत्व कितें आनी हाका विजया एकादशी म्हण नांव कसलें पडलें म्हण. तेन्ना श्री कृष्णा हस्तेर युधिष्ठिर महाराजा सांगता हेच क्वेश्चन नारद मुनीन बी ब्रह्मा विचारिले तेन्ना ब्रह्मान हाजें वर्णन केलां म्हण. हे एकादशी व्रत कोणी फॉलो करता की तांकां विजय प्राप्ती खंडीत जाता हाजे बद्दल संशय काही ना म्हण. आमकां वट्टू गोत आसा श्रीरामचंद्र लक्ष्मण आनी सीता तांगे बापसू दिल्ले वचना प्रमाणे तांणी वनवासा वताची. अशी वनवासा आसतना तांणी पंचवटी रावतेर उरताची. तेन्ना रावण येवन सीताल अपहरण करता. हें वट्टू काणी आमकां गोत आसा. सीताल अपहरण करतेगेर राम आनी लक्ष्मण सीताक सोदतेर सोदतेर वट्टू वनांत भोंवतेर उरताची. थंय तांकां जटायू मेळटा. जटायू तांकां दिक्क दाखयता खंयच्या दिकान रावणालें हें गेलां म्हण, पुष्पक विमान गेलें म्हण. कडेर सुग्रीवा मेळताची. सुग्रीवा बरोबर तांणी वानर सेने स्थापने कोर न्हू फुडें वताची त्या दिकांत. थंय व्हडली सागर क्रॉस करून वच्ची उरता. आतां कोण पयलीं वतलो थंय क्रॉस करून? रावणा लंका वचून सीता आसकी म्हण कोण पळयतलो म्हण. मागीर हनुमान जांबवंताले आदेश घेवन श्रीरामचंद्राला आशीर्वाद घेवन समुद्र उडून तो लंकाक पावता आनीक थंय सीता मातेल दर्शन घेवन ताका राम श्रीरामचंद्रान दिल्ले उंगूर दिवन तो परत येता. हनुमान परत येतगीर राम आनीक ताणें वट्टो सुग्रीव राम जांबवंत लक्ष्मण सगळे मेळून आतां आमी कशी हें समुद्र क्रॉस करून त्या वटेन वचचें जाय म्हण विचार करता. समुद्रा भितर मस्त जीव जंतू उरताची. तातूंतल्यान पार जावन इतले व्हड समुद्र आमी कशी क्रॉस करचें जाता म्हण श्री रामचंद्र लक्ष्मणा लागीं विचारता. तेन्ना लक्ष्मण सांगता श्रीराम तुका गोत नाशिल्लें कसन येना. तूं पुरुषोत्तम, तूं जनार्दन, तुका गोत नाशिल्लें कसन येना म्हळ्यार बी म्हाका गोत आशिल्लें हांव तुका सांगता की हांगेक ह्या द्वीपाचेर एक मुनील आश्रम आसा. ते मुनी कडेन वचून आमी विचारया की कशी हें आमी क्रॉस करूं जाता म्हण. ते मुनील नांव वाल्कदब्या म्हण आनी तो मस्त प्राचीन मुनी उरता. जेन्ना श्रीरामचंद्र आनी लक्ष्मण ताजे लागीं वताच की ते मुनी इमिडिएटली श्रीरामचंद्राल गुर्त मेळता का. तो म्हणटा भगवान तुमी हांगा आयल्याची हांव कसो सेव करूं तुमगेलें म्हण. तेन्ना श्रीरामचंद्र मुनीक सांगता की म्हाका हें समुद्र क्रॉस करून त्या दिकान वचचें जाय. हा कसो तरी उपाय सांग आनी कशी आमी हें क्रॉस करूं शकतलीची म्हण. तेन्ना मुनी सांगता तुमी आतां येवचे एकादशी फॉलो करा भगवान. ताज्यान तुमगे सगळे संकट आयिल्ले नाश जावन विजय प्राप्त जातली म्हण. ते विधान अशेंच की दशमी दिवस भांगर या बेळ्ळी या तांब्र हाजे एक कलशांत उदक घालन आनीक पान घालून दवराची. एकादशी दिवस हाजी पूज कराची. हाजे वयर नारायणा मुर्ती दवराची आनी एकादशी दिवस हाजे पूज कराची. पूज करून द्वादशी दिवस एक ब्राह्मणाक दान दिवन एक कलशाचे विसर्जन कराची. खंडीत विजय मेळता आनी खंयचे संकट मदीं आयल्यार बी तुमगेले वाटे मदीं आयल्यार बी तेजे परिहार जाता म्हण. श्रीराम हे एकादशी फॉलो करता. श्रीराम भगवान तांकां करचें जाय म्हण ना.
पण आमकां फॉलोईंग मॅनकायंड आमकां मनुकुलाक ते दाखोवच्याक तांणी हें फॉलो करताचें. नंतर आमकां वट्टुगोत आसा लंके वचून रावणा मारन तागेलें कितलें व्हड सैन्य उरता मारन श्रीरामचंद्र विजयी जाता. सो तशें म्हूण ह्या एकादशीक विजया एकादशी म्हण नांव आसा. आमी वट्टू हे एकादशी निश्ठे नियमान आमी फॉलो करया. सो आमगेल्या जिवनांत कसले प्रॉब्लम येता की आदी भौतीक आदी दैवीक आध्यात्मीक कसलेय प्रॉब्लम आयल्यार ताजे वयर आमकां विजय मेळो म्हण देवा लागीं मागून घेवया आनी आमगेले अशी आध्यात्मीक उन्नती जातेर उरूं म्हण मागून घेवन पुरा मनान आमी हे एकादशी फॉलो करया. हरे कृष्णा. जय शिला प्रभुपाद.